नमस्कार सगळ्या म्हज्या लंडनच्या गोंयकारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। इश्टानो, आमी लंडन येवपाक भायर सरलेले आसात आनी आमी तियात्रीच लंडन येवपाक भायर सरले म्हणटच कितेंय तरी एंटरटेनमेंट आमच्या गोंयच्या भाव भयणां पासत कितेंय तरी एंटरटेनमेंट घेवन आमी लंडनाक येतात हें तुमकां पयलेंच गमता। तेच परी आमी हेवूय फावट एक बऱ्यांतलो बरो एंटरटेनिंग तियात्र घेवन तुमच्या मुखार येवपाचे आसात आनी हो तियात्र बरोवपी जावन आसा खडेगांठ कोंकणी पालकाचो एक कलाकार जो बरो कंपोजर, बरो सिंगर, बरो तियात्र बरोवपी, बरो एक्टर, तशेंच सगळे गुण देवान ताका दिल्ले आसात आनी गुणांनी बोललेलो असो कलाकार न्यू मेलोडी किंग लॉरी ट्रावासो हाचो तियात्र चिखलांतली फुलां हो तियात्र घेवन आमी आतां लंडन येतात। गोंय आमचो तियात्र जाला आनी गेला तिचोर हो तियात्र बरो म्हणून वाखाणलेलो आसा, सगळे वाटेन बरो म्हणून वाखाणलेलो आसा। असो व्हेरी एंटरटेनिंग तियात्र घेवन आतां तुमच्या मुखार आमी लंडन येतात आनी ह्या लंडनच्या शारांत आमचे तियात्र हे भाशेन जावचे आसात। 1 तारखेर नोव्हेंबराचे 1 तारखेर जातलो एल्फर्टन हॉल वॅम्बली उडासदोरात आनी टायमिंग जावन आसा 6:30 वरांचेर। एल्फर्टन हॉल वॅम्बली 6:30 वरांचेर। तशेंच नोव्हेंबराचे 2 तारखेर जातले 2 शो साउथ हॉलाक उडासदोरात। नोव्हेंबराचे 2 तारखेर 2 शो साउथ हॉल फेदरस्टोन हांगा ओडेजांक, तशेंच 6:30 ओडेजांक आनी 6:30। तशेंच निमणो शो आमचो जातलो स्विंडन 3 तारखेर नोव्हेंबराचे सुरू जावन सांजेच्या 6:30 वरार आनी हे फावट आमचो शो चिखलांतली फुलां जातलो वाय1 थिएटरान स्विंडन 6:30 वरांचेर स्विंडनाक। तो सगळ्यांनी हो तियात्र पळोवचो। हातूंत बरी कांतारां, बरी कॉमेडी, बरी स्टोरी पळोवंक मेवता। तशेंच बऱ्यांतले बरे कलाकार आपली कला ह्या तियात्रांत दाखयता आसतना तुमकां मेळटा। तुमी सदांच आमकां तुमचो तेंको दिला लंडन आयिल्ले फावट सजमता ह्यावूय तियात्राक आमकां तुमचो तेंको मेळटलो आनी हो शो तुमी हावसफुल करतले म्हणून लॉरी ट्रावासो हाचो नवो तियात्र चिखलांतली फुलां लंडनच्या शारांत 1 तारखे सावन तो 3 तारीख। देव बरें करूं। म्हज्या लंडन असल्या भाव भयणांक तशेंच तियात्र मोग्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव रोमा आनीक एक फावट लंडनच्या शारान येता घेवन तियात्र चिखलांतली फुलां जो बरयला लॉरी ट्रावासन। आनी जितले तियात्र आमच्या गोंयांत जाले न्हय तितले बरो तियात्र म्हणून पाचारला। देखून तुमच्यो तिकेट्यो आदींच फुडें बूक करात कित्याक बऱ्यांतलो बरो तियात्र पळोवंक मेवता चिखलांतली फुलां। समजता तुमी तुमचो मोग आमकां दाखयतली म्हणून आदींच फुडें तुमचे उपकार आठवून तुमकां सगल्यांक म्हणटा देव बरें करूं।